पणजे पोटवेंचणुकेत उबे आशिल्ल्या 6 उमेदवारांचे भवितव्य सुमार 22,000 मतदाते थारायतले। या मतदारसंघात 22,000 मतदार आसात जे मतदानाक पात्र आसात अशें मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान कळीत केलां। 22,482 पात्र मतदारां मदीं 10,697 पुरुष तर 11,785 बायलां मतदार आसात। तशेंच 131 मतदार अपांगूळ आसात जे आपले मत घालूंक पात्र आसा। 22,482 मतदारां मदीं 476 मतदार पयलेच फावट मतदान करतले, जांची पिराय 18 ते 19 वर्सां आसा। ह्या मतदारसंघात 30 मतदार केंद्रां आसात। सगळ्या मतदार केंद्रांचेर कमीत कमी फावो त्यो सुविधांची वेवस्था करतले अशें मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान सांगलां। काँग्रेसचे आतानासियो मोन्सेरात, भाजपाचे सिद्धार्थ कुंकळकार, आम आदमी पार्टीचे वाल्मिकी नायक, गोवा सुरक्षा मंचाचे सुभाष वेलिंगकार आनी 2 अपक्ष उमेदवार दिलीप घाडी आनी विजय मोरे हे पोटवेंचणूक लढयतात। सध्या सगळे उमेदवार दारादारांत वचून प्रचार करपात मग्न आसात। प्रचार मोहीम 17 मे दिसा सोंपतली तर वेंचणुकेचो निकाल 23 मेक जातलो। जाय तशी सुरक्षा वेवस्था ह्या काळात आसतली अशेंय मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान कळीत केलां।